साईनगर उसगांव तिस्कावयल्या नार्वेकर फामिलीचेर बुधवारा सांजे दुखाचे सावट पातळ्ळे। फामिलीतलो एकलोच पूत व्हाळांत व्हांवलो ह्या खबरेन नार्वेकर फामिली सयत सगळो गांव दुखी जालो। ट्युशनाकच्यान घरा येताना ही दुर्घटना घडली। 11 वर्साचो दर्शन उसगांवच्या ताराबाई दळवी स्कुलात 5वेत शिकतालो। दर्शन 2 व्हडल्यो भयणी आनी आवय अशी ही फामील। 2 वर्सां फाटीं बापूय भायर पडिल्ल्यान भुरग्यांचो बापायचो आलाशिरो शेणलो। तेन्ना सावन आवय 2-4 घरांनी घरकाम करून भुरग्यांक पोसताली। परतून एक फावट नार्वेकर फामिलीचेर दुखाचे सावट। बुधवारा 3 सांजेर दर्शन ट्युशनाक सावन आपल्या इश्टा वांगडा घरा येतालो। तांचे वांगडा दर्शनाची एक भयण लेगीत आशिल्ली। व्हाळ हुपून घरा वचपाची सगळ्यांची वाट। मात बुधवारा सांजे सावन पडपी पावसान ह्या व्हाळांतल्या उदकाक एक वेगळोच नेट आयिल्लो। भुरगीं व्हाळ पार करतना उदकाच्या नेटान तांचे पाय निसरपाक लागले। दर्शनाच्या भयणीन हेर 3 जाणांक घट धरिल्ल्यान ते वाटावले, मात तिचो सख्खो भाव उदकाच्या नेटान व्हांवन गेलो। घडणूक कळना फुडें पुलीस फायर ब्रिगेडीन सर्च ऑपरेशन सुरू केलें। रातभर सोदून लेगीत सापडना म्हण सकाळी कोस्ट गार्डूय पावले। निमणे खाणेपार न्हंयत दर्शनाची कूड सापडली। संक सुमार फायर डिपार्टमेंट तशेंच लोकल यूथ जे वाड्यावयले साईनगर ते 15 जाण भुरगे तेंचो हेल्प घेवन तशेंच पोलीस हेंचो हेल्प घेवन फूल ट्रेनिंग आमी ड्रेन चलत सारके रेकी करीत आमी MRF फॅक्टरी कडेन सर्च करीत आयिल्ले। तेन्ना आमकां बॉडी मेळोंक ना, त्या कारणान आमी कितें जालें इमिजिएटली आमी डिसायड केलें की ती बॉडी एक तर वॉश आउट जावपाक जायना आनी खंय वचपाक जायना। इमिजिएटली बोट घालून MRF फाटल्यान जी रिवर कनेक्ट जाता कोडाक तातूंत बोट घातली आनी सर्च करतना आमकां ती बॉडी एक खासकट हितून फक्त हात विजिबल जातालो। त्या वतान पयल्यान ती बॉडी थंयसरल्यान आमी इमिजिएटली वयर हाडून पुलिसांक हँड ओवर केल्ली आसा। कितलो 3:30 हें स्टार्ट केल्लो सर्च ऑपरेशन। आज मॉर्निंग संक स्टार्ट केल्लो, तो आमी राती 3 बंद केल्लो। आज मॉर्निंग परत आमी संक स्टार्ट केल्लें सर्च ऑपरेशन। ते आतां आमकां बॉडी थंयसान आमी नेमके काल ट्युशनाक गेल्लो तो पयलीं ट्युशनाक जाताना तेजी बहीण बी वांगडा आसले। ते 4-5 जाण आसले। 4-5 जाण ते 3 जाणांक तेन्ना हे केले, बहिणीच काडले। तो भावाक सोडले, भाव गेलो जाता। नेमको जवळ काल 3 पर्यंत तेणें शोध मोहीम सुरू जाल्ली, पण तेन्ना आयज सकाळी परत संक सुमार येवन परत तेंच्यांनी शोध मोहीम सुरू केली आनी त्या उपरांत पेनोलेक्स फॅक्टरी त्या फाटल्यान खंय तरी ताजी आयज त्या भुरग्याची डेड बॉडी उक्ताना मेळ्ळी। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।